नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. 5व्या भारत-अमेरिका संरक्षण आणि विदेश व्यवहार मंत्री पावण्यावेल्या बसके खातीर अमेरिकेचे विदेश व्यवहार मंत्री अँटोनी ब्लिंकन आणि संरक्षण सचिव लॉयड ऑस्टिन हे नवी दिल्लीत आयल्यात. तांच्या हजेरेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दोनूय देशांमदल्या मंत्री पावण्यावेल्या बसकेत वांटो घेतलो. भारत-अमेरिका ह्या दोन देशांमदीं संबंद घटमूट जातले असो हावेस संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या बसकेत उक्तायलो. Seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security and intelligence cooperation. Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. डेहराडूनात आयज ITBPचो स्थापणूक दीस मनयता. ह्या वेळार रेझिंग डे परेडीचे आयोजन केलां. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुखेल सोयरे ह्या नात्यान रेझिंग डे परेडीत वांटेकार जाल्यात. गृहमंत्री शाह हांणी शहीद जवान स्मारकाचेर पुष्पचक्र अर्पण करून शहीद जाल्ल्या जवानांक आर्गां ओंपली. सगळ्यात पयलीं तांणी परेडीचें निरीक्षण केलें. ITBP शीम वाठारांत परेड पळोवपाक हजारांनी लोक आयिल्ले. आपल्या उलोवपांत गृहमंत्री शाह हांणी भारत तिबेट शीम पुलिसांक स्थापणूक दिसा सयत दिवाळीची परबीं भेटयली. खंयचोय देशवासी जेन्ना दिवाळीक दिवो लायता तेन्ना एक दिवो जवानाच्या नांवाचोय लायता अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें. देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, हमारे देश को और आगे बढ़ाए और मोदी जी के नेतृत्व में हम यश गाथा लिखने में फिर से एक बार सफल हो. आज जो हिमवीर सीमा पर तैनात है, शायद उनको मालूम नहीं है कि दीपावली के दिन पर जब देश का नागरिक अपने घर में उजाले के लिए, अपने घर के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक दिया जलाता है, तब एक दिया सरहद पर तैनात हमारे जवानों के लिए भी जलाता है. कतारात राबितो करून आशिल्ल्या 8 भारतीयांक दिल्ल्या मरणाच्या ख्यास्तीविशीं कायदेशीर पावलां उखलतात. कतारात सरकाराच्या ह्या निर्णया आड भारत सरकारान याचिका दाखल केल्या अशी माहिती विदेश व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची हांणी दिल्या. नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेत तांणी ही माहिती दिली. तेलंगण, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार आता तेंगशेर पावला. सगळ्या मुखेल राजकीय पक्षांचे फुडारी नेटान प्रचार करपाक लागल्यात. भौशीक सभा, मुळावे रोड शोज ह्या सारकिल्ल्या माध्यमांतल्यान राजकीय फुडारी उमेदवारांचो प्रचार करतात. तेलंगण विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो आयज निमणो दीस आशिल्लो. सोमारा अर्जाची छाननी जातली. 15 नोव्हेंबर मेरेन उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत आसा. 30 नोव्हेंबराक तेलंगणांतल्या सगळ्या 119 सुवातां खातीर मतदान जातले. राजस्थानात 200 सुवातां खातीर 25 नोव्हेंबराक जाल्यार मध्य प्रदेशात 17 तारखेर मतदान जातले. त्याच दिसा छत्तीसगडात दुसऱ्या पावण्यावेले मतदान जातले. मजगतीं मिझोरामात आयज यजवाल दक्षिण 3 ह्या विधानसभा मतदारसंघात हे मतदान जाता. सगळ्या राज्यांची मतमेजणी 3 डिसेंबर ह्या दिसा जातली. संसदेचे शियाळी अधिवेशन येता ते 4 डिसेंबर सावन सुरू जातले आणि 22 डिसेंबर मेरेन ते चलतले अशी माहिती केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी दिल्या. 29 चलपी हे शियाळी अधिवेशन 15 बसकांचे आसतले अशेंय मंत्री जोशी हांणी सांगले. गोयच्या सांस्कृतीक मळार मोलादीक योगदान आशिल्ल्या कला अकादमीच्या नूतनीकरण केल्ल्या संकुलाचे लोकार्पण आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. सुमार 54 कोटी रुपया खर्च करून ह्या संकुलाचे अनावरण केलां. पारंपारीक शिष्टाचारा प्रमाण मुखेलमंत्र्यांनी संकुलाचे लोकार्पण केले. ह्या कार्यावळीक कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांच्या सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. 2 वर्सांच्या काळा उपरांत गोयच्या कलाकारांक कला अकादमीची माची उक्ती जाल्या. हे खातीर आपणाक खोस जाता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें.
मांडवी न्हंयच्या देगेचेर असलेली कला अकादमी गोंयच्या खातीर गोंयची वळख आसा. गोंयकार आसूं किंवा गोंयच्यान भायलो येवपी कलाकार आसूं, जेका जेका कलेची आस्त आसा, कलेची आवड आसा आनी इतकेंच न्हय तर वेगवेगळी एक्झिबिशन आसात, तो पयलीं विचारता खंय लागतले काय म्हणून, कला अकादमीच्या परिसरांत काय म्हणून. आनी फाटलीं 3 वर्सां आमी हे बंद उरले. कारणां वेगवेगळी आसतली, हांव तितून वचना, बट 50 वर्सां ज्या वास्तूक पुराय जाल्या उपरांत ती वास्तू रिनोवेशन करप हाची काळाची गरज आशिल्ली. फुडल्या 50 वर्सां खातीर ती वास्तू टिकून उरपाक जाय, हे सरकाराचें काम आसा. आमी पळयता की जीर्ण जाल्ल्यो अश्यो कितल्योश्योच वास्तू आमी परत एकदां रिनोवेशन्स करपाक घेतल्या आनी सातत्यान उदाहरणार्थ ओल्ड सेक्रेटरीएट बिल्डिंगच्या सहीत म्हणजे ती बी एकदां रिनोवेट करून कंप्लीट जाली आनी तिजेंय लोकार्पण केलें. आज आमी अकाउंट्स बिल्डिंग आमच्या नवीन वास्तूत कौटिल्य पर्वरी हांगासर शिफ्ट करता. म्हणल्या उपरांत ते वास्तूचें रिनोवेशन जातलें, कारण ज्यो जुन्यो बिल्डिंग्यो सगळ्यो आसा ते परत एकदां नूतनीकरण करप हे सरकाराचें सातत्यान काम आसा. कला अकादमीच्या माचयेर आपूण एक कलाकार म्हणून वावुरला हाची याद कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी आपल्या उलोवपांत केली. कारण ह्याच माचे वयल्यान ल्हानपण गेल्लें आसा आनी म्हणूनच जो काही गोष्टी सरकारान जो निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो तो निर्णय अचूक आशिल्लो. आनी हांव सदांच म्हणटा घेतिल्लो निर्णय जेन्ना तो खरो करून दाखयताच तोच यशस्वी जावपाक शकता. आनी म्हज्या सरकारान ह्या कला अकादमीच्या नूतनीकरणाक घेतिल्लो निर्णय आज तेजें फळ आज समस्त गोंयकारांच्या मुखार, आज ते नजारो जो आसा तो समस्त गोंयकारांच्या मुखार आयिल्लो आसा. ह्या कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभागृहाच्या बरोबरूच जो आमचो ब्लॅक बॉक्स आसा, जाका आमी कृष्ण कक्ष असं म्हणटात, ज्या कलाकाराची रचना जी सुरवातीक आशिल्ली ताका राजंगणाचें स्वरूप आशिल्लें तें आमी परत एकदां रिस्टोर केल्लें आसात. आर्ट गॅलरी आसा आणि अत्यंत महत्वाचे म्हणजे ज्या ह्या म्हज्या कला अकादमीक क्लासिकल संगीत, वेस्टर्न म्युझिक आणि बाकीचे सगळे आमच्यो इन्स्टिट्यूशन्स जे आसात त्यांच्या खातीर परिपक्व असे क्लासरूम सुद्धा या कला अकादमीच्या ताका नवो एक साज चढयलेलो आसा. ह्या साजान भितर आमचे PWD डिपार्टमेंट जे आसा त्यांच्यानी एकंदरीत ह्या कला अकादमीची वास्तू जी आसा ती रिट्रोफिट करपा खातीर, ती रिनोवेट करपा खातीर, ताची स्ट्रेंथनिंग करपा खातीर कन्सल्टंटाच्या माध्यमांतल्यान, कॉन्ट्रॅक्टराच्या माध्यमांतल्यान जशी ती भक्कम जातली त्या पद्धतीने काम केल्ले आसात. आज त्याचा लोकार्पण सोहळो आम्ही संपन्न जाता. त्याबद्दल परत एकदा समस्त गोयच्या वतीन गोंयकारांचे हांव खूप मनापासून आभार व्यक्त करता. नूतनीकरण केल्ल्या कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर रंगमाचयेचेर आयज सांजे वसंत कानेटकर हांणी बरयल्ल्या इथे ओशाडला मृत्यू ह्या इतिहासीक नाटकाचो प्रयोग जातलो आनी तातूंत राजा संभाजीची भूमिका मंत्री गोविंद गावडे करपाचे आसात. 8व्या आयुर्वेद दिसा निमतान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानाच्या गोंय फांट्यान पणजेत खासा जागृताय यात्रेचें आयोजन केल्लें. कांपाल वाठारांतल्या भलायकी केंद्रा कडल्यान सुरू जाल्ल्या ह्या फेरयेंत विभागीय आयुर्वेद, खनिज आनी दर्या वखदा संशोधन संस्था, राष्ट्रीय आयुष्य मिशन, गोवा काउन्सिल ऑफ आयुर्वेदिक अँड अंडर अलायड सिस्टम ऑफ मेडिसिन संस्था तशेंच शिरोडेच्या आयुर्वेद कॉलेजीचे विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले. ह्या जनजागृताय फेरये विशीं डॉ. स्नेहा भागवत हांणी अदीक म्हायती दिली. गोवा कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च आणि आमचे गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय हाच्या सगळ्यांच्या जोड पावलान आमचे बरोबर CCRSC आसा जी नॅशनल बॉडी आसा. आज आयुर्वेद दिवस हो फक्त भारतानच न्हय तर 100 देशांनी सेलिब्रेट केलो वता. आणि हो करत असताना आमकां इतलेंच दिसता की आयुर्वेद हो प्रत्येक घरान, प्रत्येक जनसामान्याकडे वचचो जेणे करून स्वास्थ्य रक्षण आणि आतुरस्य विकार प्रश्न म्हणून आमचे आयुर्वेदाचे मोटो आसा तो प्रत्येक घराघरान पावचो.
तसेच जसे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, प्रिव्हेन्शन इज बेटर अँड चीपर ऑल्सो दॅन क्युअर हें बी प्रत्येकाक समजून घेवपाक जाय. आनी ताजे खातीर आयुर्वेद हो सगळ्यांत योग्य मार्ग आसा जातून दिनचर्या, ऋतुचर्या, तातूंत आमचे स्वास्थ्याचें रक्षण कशें करप आनी ताजे बरोबरूच विकार प्रशमन म्हणजे डिजीज जाल्यानंतर सुद्धा आयुर्वेदान अशो खुबश्यो गोष्टी उपलब्ध आसा जेणे करून आमकां आमच्या स्वास्थ्याचें रक्षण मूळ रोगा पासून मुक्ती करून स्वास्थ्याचें रक्षण करूं शकता. बँकॉकात जाल्ल्या आशियाई तिरंदाजी सर्तीत भारतान 3 भांगरा, 1 रुप्या आणि 3 कांशा पदकां सयत एकूण 7 पदकां मेळयल्यात. सर्तीच्या काल निमाण्या दिसा कंपाऊंड प्रकारात 3 भांगरा सयत 5 पदकां फावो जाल्यात. बायला खेळगडे भारताच्या ज्योती सुरेखा वेनम, प्रणीत कौर आणि अदिती गोपीचंद स्वामी हांच्या पंगडान भांगरा पदकां मेळयल्यात. बायलांच्या एकोडी गटात प्रणीत कौर हिणे भारताच्या ज्योती सुरेखा वेनम हिका फाटी मारून भांगरा पदक जोडले. एका दिसाच्या ICC संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत आयज अहमदाबाद हांगा अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका मजगती सामनो सुरू आसा. कुरबावलो जिखून अफगाणिस्तान पंगडान फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. निमणी खबर आतां आयली तेन्ना अफगाण पंगडान 24 षटकात 4 गडे वगडावन 95 धांवड्यो काडल्यो. मजगती काल न्यूझीलंड पंगडान श्रीलंकेचेर 5 गडे राखून जैत मेळयले. ह्या जैताक लागून न्यूझीलंड पंगडान उपांत्य फेरयेंतली आपली सुवात निश्चित केल्या. आणि इतल्यान खबरापत्रां हांगा सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.